त्यांची ओळख करून देत नाही. माझे नाव जान रामा खरवत. इकडे निंगारवाड्यातून उलयता. आमचं राजन रोड ते रामा खरवत. आमच्या फाटल्यान भागला ते सैराज खरवत, संदीप जंगले, संदीप बरोबर आणि उत्तर शिंदे. संदीप संदीप जंगले जंगले हो, संदीप वरक वर आणि तो उत्तर शिंदे. उत्तल शिंदे. ओके. खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणजे कितें, फाटल्या दिसा हांवें एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ते गाडीन कितें रोड ना हे ना आनी कितें अशें एक फेक व्हिडिओ व्हायरल जालो. त्याच्या खातीर हांवें एक क्लॅरिफिकेशन करूंक सोदता. हाज्या खातीर आमी प्रेस कॉन्फरन्स अरेंज केला. कित्या खातीर आनी कसलो व्हायरल जाल्लो? व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो म्हणजे की रस्तो ना, कितें लायट ना, कितें आनी घरां आमची टोटल घरां हांगा एक्चुली टोटल घरां आहा 23. सो अशें जाल्लें की टोटल घरां आमी 40 सांगली आनी कितें आनी अशें बरें कितें फॅक्ट सांगले रस्तो ना, थोड्यांक लायट ना अशें सांगलेलें. असो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. त्या खातीर हांवें ते एक्चुली फॅक्ट आतां हांव सांगूंक सोदता. हय सांगा. हय, एक्चुली कशें आहा, आमच्या वाड्यार टोटल 23 घरां आसात. 23 घरां डिवायड इंटू तीन वाड्याचेर आसा. ते 2 वाड्यांचेर पक्के रस्ते आसा, डांबरी रस्ते आहा. ह्या वाड्यान ते फाटले 2 वाडे आहा तेंचे टोटल नळ आहा, रस्तो आहा, पाणी आहा, सगळें आहा. त्या वाड्याक प्रॉब्लम ना. हांगा तर मातशी कितें हांगासर लायट पाणी आसा आनी आमी सद्दां घरा कडेन आमच्या गाडयो टू व्हिलर सगळ्यो येता. पूण कितें आसा सद्दां आमी प्रायवेट प्रॉपर्टीन येता. सिंगल हेची आहा प्रॉपर्टी त्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन येता. कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी? प्रायवेट प्रॉपर्टी करता आमी. हय सांगा. हय ना घेतले आता. नांव सांगता नांव ओके म्हणजे प्रायवेट प्रॉपर्टी. सद्दां प्रायवेट प्रॉपर्टीन येता. हां हां. आनी कितें आमी हांगा कशें येयल्ले, केन्ना रावल्ले ते आमचे आमी खबर सांगतले. म्हणे की टोटल आमची 23 घरां आसात. पयलीं कशें एक घर आसलें, एकाची 2 जाली, दोनाची 4 जाली. पूण एकाची 10 घरां जाता आसतना खंयच्या आमकां प्रॉपर्टी ओनरान केन्ना अडकूंक ना, केन्ना आमी बारीक आसले आतां वाडयता, कित्याक वाडयले, कोणाक सांगले अशें हो केन्ना विशय येवंक ना. आनी कशें आतां खंयचे साडीक रूम काडलो आनी खंय काडलो अशें घरां आसली. पयलीं बारकी आसली आतां मागीर खंय तरी वाडत गेली. पूण तेंच्यानी केन्ना आमकां अडकूंक ना. कशें आमच्या घरा कडेन आतां इतली पळयता घरांत म्हटल्यार गाडयो येतात. ही गाडी येयल्या शिवाय काय पॉसिबल जावचें नासलें. सो गाडयो येता. आतां तुमकां कितले हांगा येवपाक वाटे आसात? वाटे 2-3 आसा. वाटे 2-3 वाटे आसात. 2 टोटल 3 वाडे आमचे. 2 ते सगळे रस्ते बी सगळे कंप्लीट आसा. कंप्लीट आसा. काय प्रॉब्लेम ना. 3 वाटे. आनी हांगा येवपाक तुमकां आतां 3 वाटे तुमकां आसा. हय. पूण खंयच्याच केन्ना अजून ना, पर्यंत खंयच्याच ओनरान किंवा खंयच्याच कोणी एका मनशान सिंगल आपल्या प्रॉपर्टीन कित्याक व्हरता तो विशय केन्ना येवंक ना. सो आज पर्यंत तेंच्यानी आमकां कॉर्डिनेट केला. सो आमी बरं मागीर जो मदीं जो व्हायरल जालो विशय, सो त्याच्या संदर्भात तुम्ही एपोलायज त्याच्या संदर्भात चुकी ती जावंक जायना आसली. पूण ती आमची नकळ आमच्या कडल्यान घडली. तेच्या खातीर आमी आतां एक क्लॅरिफिकेशन करपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स अरेंज केली. ओके. तुजें नांव कशें? म्हाजें नांव जानू रामा खरवत. नांव कशें तुमचें? रामा जानू खरवत. हांव अणफेडा नंदवाडसून उलयतां. आमकां हांगा लायट आसा, पाणी आसा, येवंक वाट आसा. आनी आमची ह्या वाड्यार आमची 8 घरां आसा सगळीं टोटल. आतां 8 घरां आसून आमचे 3 वाडे आसा. ह्या 3 वाडे आसा. 3 वाड्यासून आमची घरां आहा 23. आमकां कोणचो त्रास ना, भाटकाचो ना, गांवकाचो कोणचो त्रास ना. आनी आमच्या भुरग्यांनी कितें तरी फाटीं अशें बोलता बोलता एक आमचो व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी तो चुकीचो प्रश्न जालो. हेचे बद्दल हांव चुकी मागता आनी आमच्या भुरग्याच्या आनी गांवाच्या वतीन हांव एक चुकी मागता की जाणटे हे नात्यान हांव चुकी मागता की अशें जावचें न्हू फुडें. ते पण आमचे भुरगे चुकले. हेच्या फुडें ते भुरगे चुकचे न्हू आमी चुकी करची न्हू. कितलीं वर्सां तुमी हांगा आसा? हांगा आतां म्हाका वर्सां जाली जवळ जवळ 30-32 वर्सां जालीं. मागीर ही जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा न्ही, त्या भाटकारांनी तुमकां केन्ना त्रास केले? ना 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 त्रास जायना. तुमची पयलीं एकच घर आसतली किंवा 1-2 घरां आसतली. आतां जी इतली घरां जाली तेन्ना ते करपाक तेंच्यांनी मदीं अडखळ केन्ना ना, हाडले? एका घरा पासून आतां हांगा 8 घरां जालीं. पण आमकां खंयच्याच भाटकारान खंयच्या गांवकारान आमकां आज पर्यंत त्रास करूंक ना. हो प्रामाणीकपणान हांव सांगता. कोणें त्रास करूंक ना. तुम्ही तुमच्या टोटल घरान 23 घरां आसा. तुमच्या घरान आयज ना म्हटल्यार नळ आसा, आसा. लायट आसा, ती घेवपाक तेंच्यांनी केन्ना तुमकां ना त्रास ना केला? ना. इवन तुमी आयज तुमचे गाडये हांगा तुमच्या दारा पर्यंत घेवन येतात, हा. ते हाडपाक केन्ना तुमकां तेंच्यांनी ना, त्रास ना. केला? मागीर तुमकां रस्तो वाड ही म्हणटात ती तुमचे तेंच्यांनीच दिल्ले? हांव तेंची दिल्ली आसा आनी तेंचे हाडून आमी येता तेंची दिल्लेली आसा. मग तुम्ही मदीं जो व्हायरल जालो त्याच्या संदर्भात माफी मागपाक हां, सोदता? मदीं व्हिडिओ व्हायरल जाता तेच्या संग हांव माफी मागता. भुरगे चुकले आनी आमी जाणटे चुकले ह्या वतीन हांव गांवाची आनी गांव देवाची
मनापासून हांव माफी मागता आमची चूक झाली. इतल्या दिसांनी आमच्या हांगा एक पायपासून पडले म्हणून सांगला पण आमचा सायडीन वाडा तो सरळ घेऊन त्या पायपांतल्यान गेलो ते पडले ती गजाल फेक. आमकां वाडा सायडीन तो सायडींतल्यान येवंक ना तो पायपाच्यान येयलो पडलो सरळ घेवन आसलो पडलो तो. आनी ही गजाल त्यांनी सांगली बाबा आमकां वाड ना आमी पायपांतल्यान वयता हे सगळें फेक. दुसरी गोश्ट आमी आतां हांगा मतां जाल्यार हांव हांगा रावतां म्हाका 23 वर्सां जालीं सॉरी 33 वर्सां जालीं 33 वर्सां जालीं तेतूंतल्यान आमी इतले आतां कितें 23 घरां आमची आमकां कोणाचें हें ना जावं आमी पडव्यो सुद्दां सायडीन काडले जाल्यार आमकां भाटकारांनी विचारूंक ना नाजाल्यार ती मोडून उडत नाजाल्यार भाटकारांनी येवन मोडली अशी केन्ना गजाल जावंक ना. दुसरी गोश्ट ह्या वाड्यार आमच्या गाडयो येता 4 व्हिलर येता 2 व्हिलर येता ट्रकां येता हांगा कितें कितें सामान हाडटलो जाल्यार येता आमच्या हांगा वाडा ह्या सायडीन गेलो जाल्यार सबंद मळा सबंद फूल मळा वयल्यान गाडयो येता आमची. म्हणजे आतापर्यंत तुमकां खंयच्याच भाटकारान केन्ना आडोवंक ना ना आमकां केन्ना आडोवंकय ना हयच्यान फाटीं केन्ना कोणी त्रासय करूंक ना आनी आडावंकय ना. ओके तुजें नांव कशें? संदीप बाबूवर. आणि हांव एक सुद्दां उलयता सर हेचे फुडें अशें देवा कडेन मागता की ह्या भुरग्यांक सद्बुद्धी करून हे भुरगे बऱ्या मतान बऱ्या हेणी आमच्या गांवा वांगडा आनी जे आमचे भुरगे आसा समाज तो आमच्या गांवा वांगडा बरो वागचो अशीच म्हाका एक दिसा येता की एक चूक जाली चूक जावन ही चूक जाली घडली कधी अशी फुडें चूक घडा न्ही हीच देवा कडेन हांव मागता विनंती आनी त्या भुरग्यांक बरे मतीन त्या गांवा वांगडा बरें रावपाचें हीच म्हाजी इच्छा.